जे पळय खातें आसा तें सोशल वेलफेअर खातें हँडल करता. त्यामुळे धनगर समाज हो ट्रायबलान वचूंक शकना. ट्रायबल खात्यान नाही स्किमी सगळ्यो थंयच्यान हांगा हाडून दिल्यो न्हय. हांगाच्यान थंय वचशी जाल्यार तो कसो ओबीसी धनगर समाजाक ओबीसीच्योय स्किमी लागू जाता. फाल्यां जर तूं ओबीसीच्यो स्किमी आसा त्यो ट्रायबल डिपार्टमेंट कश्यो लागू करतले तांचे कडेन लागू जावच्यो ना. त्यामुळे तो ओबीसी नासतलो ताका ओबीसीचे बेनिफीट मेळटले आनी ताका इन एडिशन सरकाराच्या पॉलिसी प्रमाणे ट्रायबलाच्यो स्किमी आमी अजून पर्यंत ओबीसी नासात. ट्रायबलाचे इतल्या खातीर म्हणलें की ते ट्रायबलाचे फॉर्म जे आसात ते गावडा कुमी ओबीसीचे बेनिफीट वतले हांकां. आतां तांकां ओबीसीचे बेनिफीट मेळटा प्लस ह्यो 7 स्किमी धनगरा खातीर एक्स्ट्रा मेळटा. मेळटकच जाल्यो न्ही. न्हय दोनूय हातान आमी खातात. ट्रायबलाच्यो हांव कितें म्हणटा ट्रायबलाच्यो माननीय सदस्य बाबू कवळेकरांक सांगूंक सोदता की पयलींच हांवें हावजान डिक्लेअर केल्लें आसा की ह्या फायनान्शियल इयराक आमी ओबीसीक 27% दिवपाचो प्रयत्न आसा म्हणून ह्या फायनान्शियल इयराक आनी आमी आतां 27% उरले. तूं एकदम फाटी कितें येता? फाटी न्ही स्पीकर सर म्हणजे सांगपाचें न्ही. हांव फक्त ओबीसीच्यो हांगा आसातच ट्रायबलाच्यो इतल्या खातीर म्हणटा की ट्रायबलाचे फुल फ्लॅज हांगा समाज कल्याण खात्या कडेन ना न्ही ते बेगीन डिस्बर्स जावपाक इतल्या खातीर बेगीन डिस्बर्स करपाची वेवस्था वेलफेअराक सांगूं येता. पण तो जी गजाल मागता ती गजाल अत्यंत चुकीची आसा एडमिनिस्ट्रेटिवली. ही वील टेक म्हणजे ताणें हांगा ते मान्य केलें जर तूं जाल्यार धनगर समाजाक ओबीसीचे बेनिफीट मेळपाचे बंद जातले. दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू पॉयंट आउट. दे आर गेटिंग ओबीसी अदर बेनिफिट्स प्लस दे गेट त्या शिवाय ह्यो 7 स्किमी मेळटा. त्यामुळे तांकां जर तूं ट्रायबलान घाले जोपर्यंत कायद्यान जायना तोपर्यंत जाल्यार तांकां ओबीसीचे जे बेनिफीट ओबीसी समाजाक आसा पळय ते वतले. स्पीकर सर सोशल वेलफेअराच्या अंतर्गत गवळी उर्जा स्कीम बिचोलेन जे धनगर आसा तांकां कोणाक चडश्यांक मेळूंक ना. ते ही आतां हालीं तेंपा पळय न्ही ते फॉर्म भरूं नाशिल्ले. फाटले जे आदले आमदारान भरले आसतले ते म्हणजे तेणे अथवा भरूं ना आसतले जाल्यार जेणे भरला तांकां मेळटली. जेणे कोणी भरला तांकां मेळटली. ताचो रिकॉर्ड तुमचे कडेन आसा न्ही? हय हय कारण कितलेशेच लोकांक बिचोलचे जे रिकॉर्ड जाय जाल्यार तुका जाय तेव्हा दिवंक शकता. ओके. श्री बेंजामिन सिल्वा. स्पीकर सर हो धनगर समाज पण आसा तो ओबीसी पडटा आणि दोन्ही एसटी आणि ओबीसी दोन्ही बेनिफीट घेता. सो दुसरे ओबीसी आहेत तांकां कित्याक बेनिफीट दिवचे न्हू ते? सांगल ताणी कळ्ळें मरे हांव कितें सांगता तें कळ्ळें. बाबू आमदार आहा मग ताका लागून मेळटा वो एश कितें ना डबल बेनिफीट मेळपा जायना सगळ्यांक इक्वल जावपा जाय. आंगार ओडून घेता विशय. स्पीकर सर हेजे मातशें पाहला तो मुखेलमंत्र्यान रिप्लाय केला पण म्हाका एकूच सांगपा जाय कितले फाटी हांगा घोशणा जाली. एक म्हणल्यार जे आमचे धनगर समाज आसा कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीनूय ते लागता आनी सदांच तेची मागणी अजून तांकां एसटी लिस्टान घालून आमकां खबर आसा. बट आमी सदांच म्हणटा दे वील गेट ऑल द स्किम्स दॅट एसटी आर एलिजिबल. बरें आतां ओबीसी मेळटा एसटी मेळटा पूण खऱ्या अर्थान अजून तांकां मेळूना. डिपार्टमेंटाक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिसले अजून पसून लागू जावना. हिंगा आनी सुद्दां हें केल्लें हे फुडें जातलें म्हूण तुमी आश्वासन दिता. खरें जावून दी धनगर समाज मेळूना. तुम्ही इन्स्ट्रक्शन सारखे दिया तुमच्या डिपार्टमेंट अजून पर्यंत दिवं ना. कित्याक हांवें हिंगा येचून फुडें फायंड आउट केला. म्हाजो मित्र आहा तो तेंचो प्रेसिडेंट आशिल्लो कितलेच टर्म आतां बाबू कवलेकर आयला म्हणून म्हाका खबर आसा अजून कांय बेनिफीट मेळूना. तुमी फक्त घोशणा केला दिता म्हूण. Please check properly. Let your issue instructions to your department. बेश्टे घोषणा करू नाका. आमी पळय हेजे आतां 7 तांकां नवीन दिल्ले आसा. हाजे खातीर एक तर अर्ज येवं जाय न्ही. हाजे अवेरनेस जाल्लें आसा. जर एप्लिकेशन येना जाल्यार आमी कशें दितले? बाबा हांव कितें सांगता तुका इन्स्ट्रक्शन सारखे दी आनी खऱ्या अर्थान तांकां दिवन दाखय न्हू. तुझे इंटेन्शन बरें आसा. आय एम नॉट डाउटिंग युअर इंटेन्शन. हांव एक पॉयंट करता की आमी तांकां जशें प्रत्येक गव्हर्मेंटान एवरी टायम आश्वासन दिला केंद्रा कडेन आमी इन्क्लूड करता एसटी जावना. आतां सांगला बरें तुमी जावना स्कीम दिता दिवना मेळूना
दिता म्हणून सांगला. दॅट इज व्हॉट आय एम मेकिंग अ पॉयंट. जेन्ना ह्या विधानसभेक घोषणा जाल्ली आणि हे जे नोटिफिकेशन आयिल्ले ते सगळ्या लोकांक खबर आसा. आमचे त्यांचे लिडर जे आसा बाबू कवळेकर हाणे तरी थोडे प्रचार करूंक जाय, सांगूंक जाय आशिल्ले तुमच्या कम्युनिटी मार्फत. बाबू कवलेकर आता जाला त्यांचो लिडर, त्यांचो प्रेसिडेंट माझो सरपंच बोगमाळेचो लक्ष्मण कवलेकर कितलेशे टर्म आशिल्लो ते बॉब मारता अजूनही. प्रत्येक डेलिगेशनाक तोच आसता, प्रत्येक डेलिगेशनाक बाबूच येता. सांगनाका कित्याक हांवूय तांकां लागून जवळलो आसा म्हणून म्हाका हांव तुजें इंटेन्शन डावट करना. घोषणा जशी करता प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट जावपा जाय. आमी हांगा जायत्यो घोषणा करता, खरें ते लोकांक फायदो मेळ्ळा, ग्रासरूटार तांकां स्किमीचो पयशे पावला ते फायंड आउट कर आनी दुसऱ्या टायमार हाऊस मेळटा तेन्ना म्हाका सांग खऱ्या अर्थान उमके धनगर कम्युनिटी एसटी बेनिफीट मेळ्ळा म्हूण. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आसा काय क्रिमी लेयर म्हणून आनी सेपरेट सर्टिफिकेट दिवपाची व्यवस्था आसा, कित्याक ओबीसीन क्रिमी लेयर दिल्ली आसा. आता म्हाजी एक बारीकशी तक्रार आसा. आता क्रिमी लेयर सर्टिफिकेट जेन्ना दिता ओबीसीक, आता धनगर समाजाक तीच क्रिमी लेयर म्हणून आसतली वा ना, कित्याक ओबीसी क्रिमी लेयर दिता तेन्ना आज एक पुलीस भुरग्याक आज एम्प्लॉयमेंटाक ओबीसी कॅटेगरीन तेणे ओबीसी सर्टिफिकेट लायली, पूण ते दिता तेन्ना ते क्रिमी लेयर म्हणलेले आसा. आता तो पुलीस डिपार्टमेंटाक हांव सीएमाक सांगतलो कित्याक दिस इज कम टू माय नोटीस नाव, बट आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क वेदर क्रिमी लेयर धनगर समाज ऑल्सो विल बी देयर, because they are refusing them job because on the certificate it is mentioned as creamy layer. I said the person concerned is OBC. Whether the creamy layer it is for the sections for society for implementing different schemes, not for employment. So I want to clarify this point. जोपर्यंत धनगर समाज ओबीसी आसा तेन्ना क्रिमी लेयर विषय आसतलोच, तो ओबीसी खातीर आसा न्ही. आणि म्हणून हांव माननीय सभासदांक विनंती करता की जेंचे कडेन जे मतदारसंघात धनगर समाज आसा तांणी ही एप्लिकेशन आसा ती व्हरची आणि एप्लाय करचे. आमी दितात न्ही. आमी जवळ सद्याक 1.5 कोटी हांगा दवरले, प्रोविजन केल्लें आसा. फुडलो प्रश्न श्री विजय सरदेसाय. धनगर कम्युनिटी अवघ्या थोड्या मतदारसंघात आसा, चड मतदारसंघात ना. आणि ह्यो स्किमी ज्यो ट्रायबलाच्यो आसा हे तुमी तांकां एक्सटेंड केल्ले आसा. तर मेंबर्सांचे खूब जाणांचे म्हणणें आसा की ज्या पद्दतीन जागृताय जावपा जाय आशिल्ली तांचे भितर तांकांय ते तितलें वचून कळुना. सो वाय डोंट यू ऑर्गनायज कॅम्प्स, जशे ट्रायबल मिनिस्टरान म्हटलां की आमी कॅम्प्स ऑर्गनायज करता, तशें धनगर समाज ज्या भागात आसा त्या भागात जर एक कॅम्प ऑर्गनायज केलो त्या आमदारांक बी घेवन आणि जर ती फॉर्मां बी थंय जर दिली जाल्यार दीस वील सॉल्व द प्रॉब्लेम. नाजाल्यार एक वेळा कळपाक कुस्तार पडटा तांकां. आता आमचे बाप मित्र रमेश तवडकर हांचे कॅम्प चालू आसा, हांवूय तांगेले कॅम्पाक जॉईन जाता आणि करुया सारकें करुया. श्री विजय सरदेसाय. Because they are permitted to ask star LQ 5A. 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 Speaker sir, फुटबॉल सगळे गोंयकारांच्या रक्तान आहा. आता फुटबॉलाक स्टेट स्पोर्ट म्हणून मान्यताय दिली म्हणून सरकाराचें अभिनंदन तशें करूंक जाय. आता हो फुटबॉल इतल्या वर्सां गोवा फुटबॉल असोसिएशन मॅनेज आनी प्रमोट करताले. गोवा फुटबॉल असोसिएशन म्हणते सगळे फुटबॉल क्लबाचे एक रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी विच इज इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली. आता म्हाका आन्सर दिल्ले आहा की गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल घडोवन हाडला टू प्रमोट फुटबॉल. म्हजो प्रश्न असो आहा सरकारा कडेन, सरकाराक खबर नाशिल्लें की GFA म्हणून गोवा फुटबॉल असोसिएशन म्हणून आसा आनी तेंय बी फुटबॉल प्रमोट करता म्हणून. स्पीकर सर, माननीय आमदार विजय सरदेसाय हांणी तो प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा की गोंयाक फुटबॉला खातीर लोकमान्यता भरपूर आसा आनी लोकप्रिय आसा. म्हणून सरकारान राज्य खेळ म्हूण त्या फुटबॉलाक घोशीत केलो आनी GFA बरोबरच GFA काम करताच, पण त्याच बरोबर फुटबॉलाचो आनी डेव्हलपमेंट जावचो, रिसर्च जावचें आनी त्या खेळांतल्यान जे लोक अपेक्षा धरता की खेळगड्यांचो विकास जावचो, ह्या नदरेंतल्यान विचार करून गोवा फुटबॉल काउन्सिल स्थापन केले गेले आसा. आनी ताजो आमचो चेअरमॅन आसा डॉक्टर रुफीन मंतिरो, ताच्या नेतृत्वा खाला हे काउन्सिल फॉर्म केलें आनी आज काउन्सिलाचें बरे रितीन काम चल्लेलें आसा की जवळ 5 सेंटरां सबंद गोवाभर सुरू जाल्ले आसा. स्पेशल कोचीस ताका प्रोवायड केल्ले गेले आसा.
स्पीकर सर, GFA खूप टुर्नामेंट कंडक्ट करता. टीम्स ज्यो नॅशनल टुर्नामेंटाक आहा, संतोष ट्रॉफी बी, ताका GFA टीम धाडटा आणि ते यूथ डेव्हलपमेंट सेंटर्स म्हणून चलयतात, जातून खरो फुटबॉलाचो टॅलंट तयार जाता. गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिल GFAचे यूथ डेव्हलपमेंट सेंटरांक सपोर्ट करता काय ना, आणि कित्याक करना जाल्यार GFAन जर म्हाका आतां पर्यंत जो इन्फॉर्म मेळ्ळो आसा तांणी जो प्रस्ताव जर आमी आमच्या गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिला समोर जर दिलो जर जायत न्ही जाल्यार तांकांय आमी सपोर्ट करतले. अजून तसो प्रस्ताव आयलो ना. अशें प्रस्ताव न्ही, तुम्ही मान्य केला की GFA काम करता, फुटबॉल इतल्या वर्सां तांणी प्रमोट केला. ती एक इलेक्टेड बॉडी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी, नॉमिनेटेड बॉडी न्ही. ते हे यूथ डेव्हलपमेंट सेंटर्स म्हणजे कितें करतात, त्यो नर्सरी, झाडां कशी रोयतात ते भशेन नर्सरी, तातूंतल्यान टॅलंट बरो भायर सरता. हाका GFDC ऑन इट्स ओन सपोर्ट कित्याक करना? प्रस्ताव येवपाची गरज ना. तुम्हीच मान्य करता की GFA काम करता, तांकां तुमी हेल्प करपाक जाय. तुम्ही म्हणला तुमचो हे आसा, मुद्दो आसा ऑफ रिसर्च, यूथ डेव्हलपमेंट ते करतात न्ही. सपोर्ट दॅट. वाय हॅव यू नॉट सपोर्टेड इट? यू मीन्स वाय इज द गव्हर्नमेंट थ्रू द GFDC नॉट सपोर्टिंग? स्पीकर सर, आमचे लेबर मिनिस्टर ताणें आमचे कडेन प्रस्ताव दिल्लो GFDC कडेन की अशे तरेचे कोचिंग सेंटरांक आपल्याक सपोर्ट करपाक जाय म्हणून. ती आमी मान्य जाल्ली आसा. आमचो बाब बेंजामिन सिल्वा ताणें सुद्दां प्रस्ताव दिल्लो, तोय आमी मानून घेतलेलो आसा. तशे तरेचे प्रस्ताव जर आमकां दिले जायत न्ही आमी मानून घेता न्ही, करुया न्ही काम. स्पीकर सर, एक मुंबईची कंपनी ट्रान्स स्टेडिया म्हणून हांकां नॉलेज पार्टनर म्हणून GFDCन घेतिल्ले आहा. म्हाका जाणा जावंक जाय हे कंपनीचो ट्रॅक रिकॉर्ड फुटबॉलांत कितें आसा, तांकां तुमी कितले पयशे दिल्या आनी कित्या खातीर दिल्या? ही म्हायती म्हाका ऑनरेबल MLAन जो प्रश्न हातूंत जो प्रश्न विचारला तातूंत विचारलो ना. जर तुवें जर म्हाका डिटेल विचारलो जर जायत न्ही ताचो म्हायती हांव तुका सारकी दिता. स्पीकर सर, आज जेन्ना GFDCन काम बरें केलां म्हणून तुमी म्हणलां, काम कितें केलां, खंय केलां आनी कितले पयशे मोडले हें सांगचें. गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलान 5 सेंटर सुरू केल्ले आसा. वाळपय सेंटर सुरू केल्ले आसा. कसली सेंटरां? फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर, यूथ डेव्हलपमेंट सेंटर्स म्हणटा यूथ डेव्हलपमेंट सेंटर सेम. जवळ 200 भुरग्यांक, 211 भुरग्यांक बॉयज अँड गर्ल्स ह्या कोचिंग सेंटरांक ट्रेनिंग घेता. अल्डोना हांगा जवळ 116 भुरग्यांक ह्या कोचिंग सेंटरांक ट्रेनिंग घेता. सुळकर्णा हांगा 116 भुरग्यांक त्या कोचिंग सेंटरांक सहभागी जाल्ले आसा. 2 कोच आसा. त्याच बरोबर नावेली 72 भुरग्यांक सेंटरांक कोचिंग घेता. बेनावली हल्ली जें सुरू जाल्लें आसा तातूंत 116 भुरग्यांक ट्रेनिंग घेता. कितले पयशे म्हणले काय म्हणून हांवें एक स्पेसिफीक क्वेश्चन दिसलें. पयशे जर म्हाका तुवें प्रश्न जो विचारला तातूंत स्पेसिफीक पयशांचो उल्लेख तुवें केलो ना. तुका जाय आसा जायत हांव तुका थोड्यान दिता. स्पीकर सर, हांव इतल्याच खातीर हांव विचारतां. हेतू असो आहा की फुटबॉल सरकार आयलो आनी सरकारान फुटबॉलाक मान्यताय दिली म्हणून फुटबॉल नवो कितें पुनर्जीवन जावंक ना. फुटबॉलाचें फुटबॉल आसाच गोंयांत, गोंयकारांच्या रक्तान आहा. आतां तुमी हे GFDC करून एक नॉलेज पार्टनर म्हणून हाडला मुंबयचो. आतां हे नॉलेज पार्टनराचे गोंयकारांक नॉलेज आसपाक जाय पयलीं की बाबा नॉलेज पार्टनर हाडला म्हणून. हांवें इंटरनेटाचेर काडलें. विचारलो प्रश्न तुम्ही. स्पीकर सर, म्हाका एकूच विचारूंक जाय की आज तुम्ही एक स्पोर्ट काडटात आनी ताका स्टेट स्पोर्ट म्हणटात, तातूंत तुम्ही नॉमिनेटेड मनीस घालतात. विचारिल्लो प्रश्न आसा तो प्रश्न सोडून मेळत ते प्रश्न विचारता. खबर ना आपल्याला जो प्रश्न आसा पयशे कितले मोडले ते खबर ना म्हळ्यार सकल बसात जे प्रश्नाची उत्तरां जाय ताणी मागीर दिता म्हणून सांगले ते मेळटले. विश्वजीत राणे. Because actually I am really amazed at the Honorable Minister to Mr. Vijay Sardesai's answer. I am asking my question. But when you form a body, Goa Football Development Corporation, you should have a vision what you want to do. लोकांनी प्रस्ताव हाडून दिवपाची गरज ना. तुमचो एक ओन प्लॅन आसूंक जाय. तुम्ही एक कॉर्पोरेशन कित्या खातीर स्थापन केला आनी तुम्ही कशी प्रश्न विचारूंक ना आनी कितें करपाचें. लोकांचे प्रस्ताव येवन दिवपाची गरज पडची ना.
सरकारान 5 कोटी रुपया काय आनी कितें दिवन ते स्थापन केल्ले आसा. राणे साहेब हो हाजो प्रश्न उपस्थित केलो. स्पष्ट आसा की प्रश्न विचारू नका. 70 तुम्ही कितले कॅम्प्स केल्या. साखळी